नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. कोविडाच्यो केशी 50% वाढल्यो. पॉझिटिव्हिटी रेट 6.25%. केशी 300 वयर. हॉस्पिटलांत भरती जावपाचे प्रमाण मात आटापांत. सोमारच्यान 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वाशिनां सुरू. भुरग्यांचे तज्ञ दोतोर म्हणटात भिवपाची गरज ना. वाशिना खातीर रजिस्ट्रेशन सुरू. गोयभर बीजेपी कार्यकर्त्यांची नाराजी. कुठ्ठाळे बंड. प्रियोळचे कार्यकर्ते निगळे वाटेन. बीजेपीचे फुडारी गोविंदाक तिकेट दिवपाच्या विचारांत. मायकल खंय बीजेपीचोच. कळंगुटेत 14 कपड्यांच्या गाड्याक उजो. गाडे लासून काबार. लाखांनी रुपयांचे लुकसाण. फायर ब्रिगेडीन उजो हाडलो आटापाक. कोणे मुद्दाम उजो घाला म्हण तांकां दुबाव. जाता तितले बेगीन मीन येरादारी सुरू करची. ना जाल्यार उरिल्ल्यो बार्जी काबार जातल्यो. बार्ज धनी संघटनेची शिटकावणी. आणि वेंचणूक आयोगांतल्यान रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक ग्रीन सिग्नल. वेंचणूक चिन्ह फुटबॉल. मनोज परब म्हणटा गोंयांत नव्या वर्सा क्रांती. गोंयांत कोविडाच्यो केशी 50% वाढल्यो. पॉझिटिव्हिटी रेट 6.25%. केशी 300 वयर. मात हॉस्पिटलांत भरती जावपाचे प्रमाण अजूनय आटापांत आसा. टेस्टिंगाचे प्रमाणय 5000 वेलां. तातले तातूंत बरी गजाल म्हळ्यार शेनवारा कोविडाक लागून कोणाकूच मरण आयिल्लें ना. कोविडाच्यो केशी 50% वाढल्यो. पॉझिटिव्हिटी रेट 6.25%. केशी 300 वयर. 26 डिसेंबराक दिसपट्ट्यो नव्यो केशी 25 आशिल्ले ते 1 जानेराक 310 जाले. एक्टिव्ह केशी 449 वेल्यान 1338. पॉझिटिव्हिटी रेट 2.33% वेल्यान 6.25%. जाल्यार रिकवरी रेट 97.80% वेल्यान 97.31%. टेस्टिंगाचे प्रमाणय 5000 वेला. तातले तातूंत बरी गजाल म्हणल्यार शेनवाराक कोविडाक लागून कोणाकच मरण आयलें ना. टास्क कमिटीन दिल्ल्या सल्ल्या वेल्यान सोमारा घडये शाळां खातीर खासा दिशा निर्देश येवंक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोमारच्यान 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वाशिनां सुरू. तांकां खंय कोवॅक्सिन दितले. कोविशिल्डा परस मातशें मायल्ड आशिल्ल्यान कसलोच भंय ना म्हण भुरग्यांच्या दोतोरांनी स्पश्ट केलां. जाता तितल्या भुरग्यांनी वाशिनां घेवची म्हण दोतोरांचो उलो. वाशिना खातीर शेनवारच्यान रजिस्ट्रेशन चालू जालां. 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा. 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी. नातला दिसा मोदी सरकारान 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वाशिनां दिवंक सुरू करतले म्हण जाहीर केल्ले. पालकांक भुरग्यांचो हुस्को जाल्ल्यान आमी नामणेचे भुरग्यांचे दोतोर धानेश वळवयकर आनी दोतोर शिवानंद गांवसाक मेळ्ळे. ते म्हणटा वाशिनां सेफ. भिवपाची कसलीच गरज ना. 3 जानेवारी पासून गोंयांतूय वॅक्सिनेशन जातले सगळ्या भुरग्यांक. प्रायव्हेट पिडियाट्रिशियन्स हितून आसतले, गव्हर्मेंट एजन्सीज आसतले, गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले, हेल्थ सर्विसीस DHS आसतले. हे सगळे मेळून 13 ते 15 वर्साच्या भुरग्यांक वॅक्सिन दितले. बेस्ड ऑन द स्कूल्स दितले. स्कूल प्रिमायसिसान म्हणजे त्यांच्या रिकॉर्ड आनी कोणाच्या आधार कार्डार नांव आहा आनी कोणाच्या आधार कार्डाचें नांव ना तांकां सुद्दां गव्हर्मेंट डिसिजनान घेतला की तेंच्यांनी रजिस्टर केलेले तांकां दितले. सो हे मेन एम हे वॅक्सिनेशनाचें कित्याक की ओमायक्रॉन व्हेरियंट आहा पळय तो जरी घातक ना, चडशे कोणाक एडमिशन करची गरज पडना, चडशे कोणाक ऑक्सिजन लागना. जाणटी कोमॉर्बिडिटी आहा तांकांच प्रॉब्लेम जाता. भुरग्यांक तर चड करून जावपाची व्हडली प्रॉब्लेम ना, पूण भुरग्यांचो पूल आहा पळय इज अ इन्फेक्शियस पूल. ते हे ओमायक्रॉन 3 पटीन
स्प्रेड फास्ट जाता. सो भुरग्यांचें इन्फेक्शन स्कुलान वचून बाकीच्या भुरग्यांक जावंक शकता आनी ती घरा हाडून कम्युनिटीन स्प्रेड जावंक शकता. म्हणून आमचो एम हा की भुरग्यांक इम्युनायज केले जाल्यार स्प्रेड कमी जातलो आनी कम्युनिटीक फायदो जातलो आनी कम्युनिटीन स्प्रेड जातलो. पहिले म्हटलेले वॅक्सिन घेवपाक इट हॅज बीन टेस्टेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया दीस वॅक्सिन आनी मागीर तेच्या नंतरूच येयला. हे घेवप इम्पॉर्टंट आसा कारण भुरग्यांक जर वॅक्सिन दिलें जाल्यार भुरगीं ती स्प्रेड करचे ना फुडें. पयलें म्हटलेलें तांकां क्लासी म्हणजे स्टार्ट करपाकूय बरें पडटलें फुडें वचपाक, कारण भुरग्यांक व्हडलें इन्फेक्शन चड जायना पण ते दुसऱ्यांक दितात. घरांतले कोण जाणटी बिणटी आसा तांकां सिरियस करपाक शकता. आतां ह्या वॅक्सिनाचो सायड इफेक्टा बद्दल लोकांच्या मनान शंका आसतली, पण हांगा जे वॅक्सिन दिता ते भारत सिरमाचे कोवॅक्सिन हे कोवॅक्सिन वॅक्सिन म्हणटा पळय ते एकदमच सेफ वॅक्सिन. कोविशिल्डा परस सुद्धा खूप सेफ. हातून व्हडलेशे काय ज्यो सायड इफेक्ट चुकून सुद्धा जे कोविशिल्डान जाल्ले ब्लिड्स क्रेनियल ब्लिड्स जाले आयकल्ले पळय न्हू, हे प्रकार सुद्धा जावना कारण दिस इज व्हेरी मायल्ड वॅक्सिन. हे लायव्ह हे किल्ड एटिन्युटेड वॅक्सिन म्हणटा ते, जशें आमी टीपीटी यूपीटी दिता पळय त्या टायपचे वॅक्सिन आसा. वाशिना खातीर रेजिस्ट्रेशन शेनवारच्यान चालू जाला. 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी वॅक्सिनेशन अगेन्स्ट कोविड सुरवात करतात. वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 3rd January 2022. सगळ्या स्कुलांनी वचून आमी भुरग्यांक वॅक्सिन दिवपाचे आसात. आमकां गोंया खातीर कोवॅक्सिन नांवाचें वॅक्सिन आयिल्लें आसा. वी हॅव रिसिव्ड 74,000 doses ऑफ दीस वॅक्सिन आनी आमी जी भुरग्यांची एनरोलमेंट केल्या थ्रू द एज्युकेशन डिपार्टमेंट एंड थ्रू डिफरंट स्कूल्स आनी आमच्या हेल्थ केअर वर्करा कडल्यान तेजो आंकडो जावन आसा 72,000. सो वी हॅव इनफ कोवॅक्सिन नाव फॉर आवर चिल्ड्रन फ्रॉम 15 to 18 years. ब्युरो इनपूट महेश घाडी. साळगांव, पेडण्यां, वास्को, पर्वरी उपरांत आता प्रियोळांतूय बीजेपी कार्यकर्त्यांचे बंडाचे शिनाल. ह्यान फुडें खंय भायलो आमदार नाका, दर फावट सपोर्ट केल्लो उमेदवार खंय जिखता आनी बीजेपी कार्यकर्त्यांकच दोळे दाखयता. प्रियोळ बीजेपी मंडळ कार्यकर्त्यांक घेवन पणजे पावले. तांचो उमेदवार खंय संदीप निगळे. प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा तिकेट चड करून गोविंदाक. कुठ्ठाळे बंडाचो विचार सुरू. वेंचणूक लागीं पावता तशी पक्षां भायली तशी भितरली समीकरणां बदलूंक लागल्या. साळगांव, वास्को, पर्वरी उपरांत आतां प्रियोळांतूय बीजेपी कार्यकर्त्यांचे बंडाचे सूर. गोविंदान खंय बीजेपी कार्यकर्त्यांक सतयल्या. ताका तिकेट दिवची न्ही म्हण मागणी. 2022ची निवडणूक जी आसा ती आमचो स्थानीक उमेदवार आमकां पार्टीन दिवचो अशी मागणी करपा खातीर आमी आतां आमचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेचे कडेन आयिल्ले. आमच्या संदीप निगळये हेच नाव आमी एकमुखी मागणी आसा. हांवें तांकां तें सांगिल्लें आसा की आमचे गोविंद गावडे हे आमचे मंत्री आसात सरकारान आनी भारतीय जनता पार्टीन जर तेंच्यांनी प्रवेश केलो आसत जाल्यार पार्टीक तेंच्या उमेदवारी संदर्भात विचार करपाक जाय. बाईचं आम्ही म्हणणं मान्य केलं आणि त्यावेळी आम्ही गोविंद गावडेंना सपोर्ट केला. पण निवडून आल्यावर त्यांनी एक स्टेटमेंट केलं की भारतीय जनता पक्षाची मते त्यांना मिळालीच नाही. अपक्ष जेन्ना आसता त्या वेळाचे सिंबल ते अपक्ष किंवा एखाद्या पार्टीक आमी तांकां मत मार म्हणून सांगतात किंवा समर्थन करतात तेन्ना तेंचे सिंबल आसता. आनी निवडणूक जाल्यानंतर तांकां दिसता की आमकां मदत करूं नाका कितें अशा तरेचे ते डेफिनेटली म्हणून तेंचें म्हणणें आसलें की सिंबलच हें आसूं जाय. आतां गोविंदाक समजा आमी पार्टीन आयले ते गोविंदाक तिकीट दिल्यार सिंबल बीजेपीचें आसतलें न्ही, प्रश्न येवचो ना. तर आम्ही अपक्ष निवडणूक लढवू आणि संदीप निगळेंना आम्ही प्रचंड मताने विजयी करू. कितले जरी आमचे बरेपण असले फ्रेंड असले आसत जाल्यार फायनली पार्टीच्या सिंबलाच्या विरोधी जर एखाद्यान कितें केलें आसत जाल्यार डेफिनेटली पार्टी म्हणून कारवाई जातलीच ना. दुसरे वटेन मावीन सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लय कुठ्ठाळची बीजेपी तिकेटीक फुडें करता म्हणून मंडळ फुर्योज. As I am capable for doing something for the village, I thought people are telling me to go ahead, you to become an try for an MLA seat, so you can do something development in Kortalim constituency, and even Movin sir is supporting me, so you go ahead Girish, do something for because as sir was the MLA for last 20 years in Kortalim constituency, he knows each and every place. तो काल एक बेजबाबदार स्टेटमेंट करता की आम्ही मोविन सरा फाटल्यान आसा म्हणून मोविन सराचे लिडरशिपीचेर आम्ही इलेक्शन लढपाक सोदता म्हणून. आमकां पयलीं आमचो एक स्लोगन आसा भारतीय जनता पार्टीचो, आमकां देश प्रथम, मागीर पक्ष आनी मागीर व्यक्ती.
आम्ही कोण व्यक्तीच्या आमच्या फाटल्यान असं म्हणणं केन्ना. आम्ही जिखतले फक्त भारतीय जनता पार्टी कॅडर घेऊन जिखतले. आमचो पक्ष बळकट जाला हो कॅडरा खातीर जाला. पळय तो कोण तरी एकटो उलयता आसलो हेचे न्ही, आमचो निर्णय न्ही तो. इट इज नॉट ऑफिशियल निर्णय पार्टीचो. पार्टीचो निर्णय आसता काय हांव तुका उलय शकता. कळंगुटे 14 कपड्यांच्या गाड्यांक उजो लागून गाडे लासून काबार. उजो कसो लागलो आनी एकूण कितले लुकसाण जालां तें अजून कळिल्लें ना. गाडेकार सांगतात ते प्रमाण एकल्याचे 5 ते 6 लाखाचे कपडे लासल्यात. न्यू इयराक लागून खंय नवीन म्हाल हाडिल्लो. कोणे मुद्दम उजो घाला म्हण तांकां दुबाव. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. एक्टिवा स्कूटर आनी I-20 गाडी डॅमेज जाल्या. आणि एक टी स्टॉल. टी स्टॉलान 3 LPG सिलिंडर आसले. ते माझ्या ड्युटी करून फायर फायटरांनी इमिजिएटली ते काडले. कित्याक समज ते भितर जर पेटले जाल्यार आनीक व्हडलो ब्लास्ट नाजाल्यार आनीक कितें नुकसाण जावपाचें. सो आमी विथ एसिस्टंट ऑफ मागीर म्हापसा फायर स्टेशन उजो कंट्रोलान घेतलो आनी मागीर तो कंप्लिटली पालयलो. आनी मागीर आमी अशें सायड इन्स्पेक्शनाक गेले की आनीक खंय उजो लागला कितें उरला. तेन्ना कळून येलें की एक I-20 कार थंय सायडीक पार्क आशिल्ली. तिकाय तो फ्लेम म्हटल्यार होलप लागून तिकाय मातशें डॅमेज जाल्या. तशीच त्या शेडीच्या फाटल्यान एक एक्टिवा पार्क केल्ली. तिकाय असो फ्लेम लागून ती मातशी डॅमेज जाल्ली. तुमकां कितें दिसता अंदाज कितके लॉस जाला आसतलें? अंदाज म्हटल्यार मागीर आमी कितें केलें पयलें कित्याक ते कितें आसलें तेंच कळनासलें भितर. आनी आमी थंय पळयताकूच थंय ओनर आसली म्हळ्यार ती त्या लेडीन एस्मेरल्डा म्हणून तिणी ती शॉपार रेंटाक दिली. सो तिका हांवें सांगलें कितें लॉस आसा कितें तुजो एस्टिमेट आसा तो म्हाका मातसो प्रोड्यूस करचो. सो हांव फायर रिपोर्ट म्हाका करपाक बरें पडटलें. सो तिणी सांगलें आपूण जाता तितले बेगीन ऑफिसान येवन तें सबमीट करता. ओनरूय तशीच म्हणटा की 10-15 दीस पयलीं अशेंच कितें तरी भासाभास जाल्ली थंय आनी तो कोण म्हणपाक लागलो आपूण तुमकां दाखयता कितें तें. सो एज पर हर ती म्हणटा की थंय कोणी मुद्दाम सुद्दां करूंक शकता. पण आमी कितें आमी एक्झॅक्ट रूट कॉज काडपाक जाय. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. पप्पालो म्हाका कितें हाडला पयली सॅनिटायझर. घेवना ताणी नाका खंय तांकां. आसूं सद्या दीस कसले आयल्या खबर आसा न्ही तुका? गिफ्ट जाय मरे तुका? हे तुगेले गिफ्ट. थँक्यू. चल वच खेळपाचा. हे मम्माक. आणि तुका? हाडया मगो. ओकेजन्स कितले आसात म्हाका सांग. ह्या फायच्या ऑर्डरीचे कशें करूया? हांवूय खंय काम पळयता न्ही. कामां आसात खंय. हॅलो रेश्मा मालवणकर. हय हांव स्वयंपूर्ण मित्र उलयतां. एक विश्वास एक आधार स्वाभिमान जिणेचो आमकां दिता सरकार. एक नवें सपन पळोवया आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय घडोवया. आज स्वयंपूर्ण योजनांचो कितल्याशाच जाणांक लाभ जाता. हांव रेश्मा मालवणकर. हांव स्वयंपूर्ण जाला. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेन स्वयंपूर्ण गोवा.
Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. असंविधानिक हेट पॉलिटिक्स असले सगळे आक्षेप क्लियर करून निमणे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी वेंचणूक आयोगांतल्यान क्लियर जाली. मनोज परबान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ही माहिती दिली. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खातीर केस लढपी आदोगाद कार्लोस फेरेराचे मनोजान खासा उपकार मानले. आरजीची विधानसभा वेंचणूक आतां फुटबॉल चिन्हाचेर. गोवा स्वराज पार्टी कडेन खंय फुडल्या रणनितीचेर चर्चा जातली. आज फक्त आम्ही तुमकां एक गुड न्यूज दिवपाक गेल्ले, लोकांक सांगपाक गेल्ले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर जाला आनी आमकां इलेक्शन कमिशनान फुटबॉल हो आमकां सिंबल दिला म्हणून. पार्टी नोंद जावची न्ही म्हण वेगवेगळे गंभीर आक्षेप आशिल्ले. तांचेर खंय आदोगाद कार्लोस फेरेरान जैत मेळयले म्हण मनोजान उपकार मानले. हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां सर एडवोकेट कार्लोस फेरेरा. तेणी सक्सेसफुली ही सगळी ऑब्जेक्शन्स डिफेंड केली. सगळे रिप्लाय दिवन इलेक्शन कमिशनाक आमकां हे पार्टी रजिस्ट्रेशन पार्टी सर्टिफिकेट दिवपाक मजबूर केले. आयज जर कार्लोस सर नासलो, कार्लोस सरान जर हे रिप्लाय करूंक नासले जाल्यार आमकां दिसना की आमची पार्टी खंय तरी रजिस्टर जातली आसली. सो हांव खूब थँक्यू रेव्होल्युशनरी गोवन्सा तर्फे आनी सगळ्या भुरग्यांक तर्फे आनी जितले आमचे गोंयकार आसा सगळ्या गोंयकारां तर्फे कार्लोस सराक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां की तेका लागून आयज आमची पार्टी रजिस्टर जावपाक पावली. गोवा स्वराज पार्टी कडेन फुडल्या रणनितीचेर चर्चा जातली. की खंयच्या पार्टीचेर आमी कंटेस्ट करपाचे ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी जीएसआरबी हे दोगांचे एक्झिक्युटीव बॉडी जी आसा ती बसतली, डिस्कस करतली आनी आमी कशे फुडें वयतले, आमी कोणाच्या खंयच्या सिंबलाचेर वयतले, खंयच्या पार्टीच्या अंडर वयतले, कशे वयतले, कितें वयतले सगळे आमी डिस्कस करतले आनी तुमच्या फुडें दवरतले. स्टुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. वेंचणूक जाय मेरेन राजकीय पक्षांचे समीकरण कितें आसत हाचो नेम ना. आज एका पक्षांत आशिल्लो फाल्यां दुसऱ्या पक्षांत. बीजेपीचे उमेदवाराक ओडप चालूच. परवरे रोहन, सालिगांव जयेश, मया प्रेमेंद्र शेट, प्रवीण आर्लेकाराकूय आयिल्ल्यात जमा. इनडायरेक्ट बीजेपीत आशिल्ल्या गोविंदाक मात अजून मुहूर्त मेळना. ताणावडे म्हणटा गोविंदाक केन्नाच आमंत्रण दिलां. पेडण्या आर्लेकाराक तिकेटीचे जवळ जवळ निश्चित. मायकल खंय बीजेपीतच. आता गोविंदाक समजा आम्ही पार्टीन आयले ते गोविंदाक तिकीट दिल्यार सिंबल बीजेपीचे आसतले प्रश्नच येवचो ना. आमी तांकां सांगिल्ले आसा तुमी पार्टीन जॉयन जा म्हणून. जे दीस ते जॉयन जातले तेन्ना आमी ते 100% बरोबर म्हणुया न्ही. अजून पर्यंत ते जॉयन जावना. आमी तांकां सांगिल्ले आसा की तुमी पार्टी भितर तुमी जॉयन जावचे. त्यामुळे बाकी तेंचोय टॅक्निकल वेगळो विशय आसूं शकता कारण तांकां आमदारकी राजिनामा दिवचो पडटलो म्हणून कदाचित ते रावले आसतले. पण आमी तांकां सांगिल्ले आसा की कितें आसता की बेगीनच्या बेगीन हे निर्णय घेवंक जाय. नाजाल्यार कशें आसता एखादो खूब फुडें गेल्या नंतर तूं 100% कारण डेमोक्रेसी ज्या वेळार ह्या हातूंत लोकशाही हातूंत तूं सांगपाक शकता एखाद्याक आडावपाक शकना न्ही. फायनली एकदां एखाद्यान जर ठरयल्लें आसत की म्हाका निवडणूक लडोवंक जाय जाल्यार तो कितलेंय जरी आमी सांगलें आसत जाल्यार तो इतलो हट्टाक पडटा तूं खूब फुडें वयतकच फाटीं येना. प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी MGPक राजिनामा दिवन तांच्यांनी आज सकाळीच आमकां भारतीय जनता पार्टीन आपल्याक प्रवेश दिवचो म्हणून मागणी केल्या. तेलो आज आमी मंडळाचे सगळे मंडळ अध्यक्ष सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक आपयले. त्यामुळे त्यांची त्यांच्या त्या काळांनी मान्यता घेतलेली आसा. प्रवेश 3 तारखेर सांजचो करप असो ठरयला. आनी सध्याचो विद्यमान आमदार आहा त्यांची कितें हरकत? त्यांचे कडेन आज आमी उलयल्या. हांवूय उलयला, मुख्यमंत्री उलयले. तांकां सांगलां की आज आमी असो एक निर्णय जाला. मायकलाचे कालूय आमचे वरिश्ठ नेता आयिल्ले आसात. तांचे कडेन तेंचे उलोवप जाल्लें आसा. ते मेळिल्ले आसात तांकां. त्यामुळे तेचेर आनी हांव व्हडलें काय उलयना. काल तांणी सांगिल्लें आसा की पार्टी बरोबर रावतलो उलयला. जाता तितले बेगीन मीन येरादारी सुरू करची नाजाल्यार उरिल्ल्यो बार्जी काबार जातल्यो म्हण बार्ज धनी संघटनेच्या आदल्या अध्यक्षाची मागणी. अतुल जाधव म्हणटा बार्जी दुरुस्त करपाक कोट्यांनी खर्च जाला. सीझन बेगीन सुरू जायना जाल्यार बार्जवाले काबार जातले म्हण अतुल जाधवाक हुस्को.
मजगती मायनिंग डंपांतल्या मिनाची येरादारी करपाचो निर्णय बेगीन लागू करचो म्हण सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायाची मागणी. And this season should not go waste. At least we should get 4-5 months of next January महिन्यात तरी आम्ही स्टार्ट करता आणि कितें कार्गो. At least that will help us to survive for this season. Otherwise by September we will be completing 10 years. No? Very difficult to survive. And we were thinking that barges will start operation because the government had told us that mining will start or something will happen like from September. 15 September season starts जावपा जाय आशिल्लो. Today we have completed 3.5 months now. 15 September to now. Some people have not even made 10 trips. So I don't know how we are going to sustain this. आता थोडे बाजेस अजून रिपेअर करपाक पैसे ना. ॲटलीस्ट 10-12 बाजे रिपेअर करपाकूय पैसे ना लोकांकडे. सो गव्हर्नमेंट फर्स्ट हॅज टू सी दॅट द बॅलन्स बाजेस शूड बी गिवन फंडिंग टू स्टार्ट. आता हें जर जायना न्ही आनी फाल्यां जर परमिशन मेळ्ळें कितें ऑप्शन करून जर मेरेन बाजीच आसपाना. दीस बाजीस विल गेट डिटिरियोरेटेड, विल गेट स्क्रॅप्ड. सो इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. गव्हर्नमेंट हॅज टू थिंक दीस अबाउट मायनिंग डंपाच्या मिनाची येरादारी करपाचो निर्णय बेगीन लागू करचो म्हण सुभाष फळदेसायाची मागणी. आणि जे एक्टिविस्ट आसात ते परत एक फावटी सरकाराचेर तुटून पडपाक लागले आसात. हातूंत भितर कांय पॉलिटिशियनाचोय समावेश आसा. निवडणुको लागीं आयल्या म्हणटकच हे मायनिंग डंप पॉलिसींतल्यान लोक खूश जातले आनी आपापल्या पक्षाक ताचो मार बसतलो म्हणून कांय पॉलिटिकल जे लोक आसात, पॉलिटिकल पार्टीज आसात, त्यो ह्या डंप पॉलिसीक विरोध करपाक लागले. आमी ताचो निशेध करतात. म्हणून डंप क्लियरन्स जावप हें अत्यंत गरजेचें. आनी हें क्लियरन्स जाता आसतना आमकां खबर आसा की आमचे गोंय सरकाराकय रेवेन्यू मेळटलो. रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 crores इज एक्सपेक्टेड टू बी, म्हणजे हें जाता. आमकां रेवेन्यू गोंय सरकाराक येवपाक शकता. ताच्या भायर आमचे जे ट्रक आसात, डिपेंडंट आसात, तांकां तांचोय बिझनस जातलो. म्हणजे सगळे वटच्यान गोंयांत परत एक फावटी इकॉनॉमी रिवायवल जावपाक, आमची GDP ग्रोथ जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात सहाय्य जाता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी भीमा पाटील. सिद्धी नायकाचो खून जाला म्हण कळंगूट पुलिसांनी केस रजिस्टर केली. 12 ऑगस्ट 2021 सिद्धीची कूड कळंगुटे दर्यादेगेर सापडिल्ली. उपरांत पुलिसांनी अनैसर्गिक मरणाची केस नोंद केल्ली. गोंयभर चर्चा आनी मोर्चा. राजकीय आरोपांनी केस गाजली. आता कळंगूट पुलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 खाला खुनाची केस नोंद केल्या. नव्यान चौकशी. भंडारी समाजाचे तरणाटे बरे शिक्षण घेवन बऱ्या मार्गार चलपाक लागल्यात. समाजाचे जाणटे तांकां बरो तेंको दिवपाक लागल्या. भंडारी समाजान आपलो भंडारी ॲप तयार केला. समाजाचो इतिहास, तांणी केल्ली कार्यां आनी हेर म्हायती ह्या ॲपा वरवीं मेळटली. भंडारी समाजूय खंय आतां टॅक्नॉलॉजींत फाटी ना. ॲप लॉन्चिंगाक आदलो मुख्यमंत्री रवी नाईक, दयानंद मांद्रेकारे आशिल्लो. आज आमचो समाज खंय तरी एक रायट ट्रॅकाचेर वयता आसतना दिसता. सगळ्या गोष्टींतून वायट गोष्टी शक्य तितक्यो सायडीक घेवन आमी कितें बरें करूंक शकता आनी आमच्या समाजाचेर कशें बरें जातलें ह्या हेचेर जर आमी कॉन्सन्ट्रेट करीत आनी त्या हेतूनच जर आमी त्या हेतून रस्त्यान जर आमी वतात जाल्यार निश्चितूच आमी ह्या सगळ्या हेतूंतून आमी यशस्वी जातले. आता फाटले खेपे ह्या म्हयन्यात तुम्ही पळया वधूवर जालो, कुडचड्या वयली येदी व्हडली भव्य महामेळावो जालो आनी आज हो तिसरो हो प्रोग्राम आसा. हेचेर तुम्ही पळया की आमचे लोक, आमची युनिटी, महिला म्हण, युथ म्हण, सेंट्रल कमिटी म्हण सगळे एकजूट आसा. शिक्षण हे जगताचे आपले महत्व आसा आनी हे शिक्षणाक लागून सगळे लोक फुडें गेले आनी एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट एज्युकेशन दिवपाचे. रीड काढून वचून एज्युकेशन भुरग्यांक शिक्षण दिया. शिक्षण नंतर ते भुरगे फुडें जोडूंक शकता. जशें आमी कम्युनिटी आसा गोंयांत, ती कम्युनिटी आपली गव्हर्मेंट सगळे विकून वचून भुरग्यांक शिकता. म्हाका दिसता हे ॲपान सगळें आसा. आयज आमी फेसबुकार वचत जाल्यार फेसबुकार जायत्यो फ्रेंड रिक्वेस्टी धाडटा, सैरीगती करता. म्हाका दिसता हे ॲपार दिसता सैरीगती जर रेजिस्टर करीत जाल्यार आमचे जे समाजाचे कोण आहा बाबा खंयसरले चेडूं कितें पळय ते कोण येतले आनी सैरीगती जातल्यो ह्यो माय बाबान म्हाका दिसता हेजेर लक्ष मारचें म्हणून.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.